बाळ्ळी NH-17 4 रस्त्याचेर शुक्रारा रातीकडेन व्हडलो कंटेनर बंद पडलो। ह्या कंटेनराक लागून येरादारीची व्हडा प्रमाणात गचमुड्डी जाली। अशा ल्हान रस्त्यांचेर व्हडल्यो गाडयो लोकांक आडथळो निर्माण करतात, देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक। तुम्ही पळयतात की हो जो नॅशनल हायवे 17 आसा, हो नॅशनल हायवे 17 केदो रोड आसा आनी केदी कंटेनर आज ह्या रस्त्या वयल्यान वयता ते तुमकां खबर आसा। आमी कालच दाखयल्ले की व्हडली क्रेन जी आसा ही रस्त्या वयल्यान वचोन ह्या रस्त्या वयल्यान वचोन कितलीशे खांबे लायटीचे खांबे उडयले, तरी पूण हांगा ऑथॉरिटी जागे म्हणटे जायना। एक्चुअली ऑथॉरिटीन जागे जावपाचे आसता की येदे 3 मीटर हायवेचेर NH-17चेर 3 मीटर आसतना हे दोन कंटेनर वयतात। एवरी डे हांगा त्रास पडटात, एवरी डे लोकांक हांगा अशें करून रातीन रावो पडटा, कित्याक हे जेन्ना कंटेनर हांगा ब्लॉक जाता त्या टायमार आज हो कंटेनराची इंजीन लॉक जाले कडेन आसा। आतां हो जर कंटेनर हांगा चालयतलो जाल्यार व्हडली क्रेन हाडूं पडटा। आतां ही क्रेन हांगा ना, क्रेन फुडें आसा, हांगा लॉजिस्टीक पार्क जे आसा हे हांगा आसा, पूण हे क्रेन हाडपाक शकना हांगा आज लोक हांगा साकून कारवार काणकोण वचपाचे लोक आसचे आतां मदीं वाटेर पडले कडेन आसात। आतां हेंची सोय करतलो कोण? हेंकां एक जर गाडी फाटल्यान काडूं मेळना आनी फुडल्यान काडूं मेळना, कित्याक गाडी एकमेकाक टच जाल्ले कडेन आसात। आनीक हो इन्सिडेंट हांगा जाता, हांगा पुलीस सुद्दां उरनात। हे 4 रस्त्या वयलें जंक्शन आसा, हांगा पुलीस आसपाक जाय पूण पुलीस उरना हांगा अशी लोकांक त्रास जाल्ले कडेन आसा। लोक आतां घर पावतले काय ना म्हण ते पळोवचे पडटले। एवरी हे हांगा त्रास जाता, हे व्हडले व्हडले कंटेनर बंद करचे म्हूण लोक मागतात, कित्याक ना जाल्यार हांगा झगडी जातात। ही झगडी जावचे पयलीं जर हांगा जर हे कंटेनर जर बंद करता, हे सारके रोड आडोवपा जायना म्हणटा, पूण रोडाची कॅपेसिटी पळोवपा जाय। हो रोड आसा केदो आनी तुमी कंटेनर हाडटा केदे? आज पळय हेचे खातीर सगळे लोकांक त्रास जाला। हांगा हॉस्पिटलाची ज्यो गाडी आसात, एम्ब्युलन्स आसात, त्यो ब्लॉक जावन उरले कडेन आसात। आतां तेणी वचप खंयच्यान? ही जर ऑथॉरिटी जागी जायना तोपर्यंत हे अशें उरतले आनी अशा लोकांनी त्रास काडचे पडटले। आज बाळ्ळी 4 रोडार हे चाले कडेन आसा आनी आख्खो रोड ब्लॉक आसा, आनी जेन्ना 4 रस्त्यार ब्लॉक जाता तेन्ना सगळे ब्लॉक उरता, खंय तुका गाडी हालोवंक मेळना। हेचे खातीर लोकांनी डिमांड केले कडेन आसा हांगा पुलीस दवरचे आनी ऑथॉरिटीन हांगा येवन जागे जावचे आनी हांगा रावचे म्हणून, ना जाल्यार हांगा अशे त्रास जातले। व्हडले व्हडले हेची गाडी येता सेंटर ते आतां मोदी रस्त्यार बंद पडले, सदी उठून ट्रॉफिक बंद, सदी उठून ट्रॉफिक पूण हे करून हांगा जायना, कोणाचें हें करूंक जायना आनी पुलीस सुद्दां उरना। पुलीस आतां हे करून पुलीस येयल्या आमच्या व्हडली गाडी आतां सुद्दां लोकांक सगळो प्रॉब्लेम जाल्या, डेली हो प्रॉब्लेम 4 रस्त्यार भायली हे व्हडली गाडी पळय येता न्हू हय फॅक्टरीच्यो, ताका लागून ते सगळे जावंक पडटा। ह्यो कंटेनर काडटो जाल्यार कितें उपाय काडचो पडटलो? व्हडले मिशनरी हाडची पडटली, व्हडली क्रेन हाडची पडटली, तेन्ना काडूची पडटली। कितें दिसता हो रोड केदो आसा आनी ह्यो गाडी केदी आसा? व्हडली गाडी ल्हान आहा रोड, पयलीं आतां डांबोर घातलो तो अशीर जाल्लो आहा सगळे वटेन, लोकांक सायडीक घेवपाक मेळना ते येना। आनी आज सायडीक सुद्दां आनी एक गाडी पडली, आनी गाडी पडली ती आतां उखलून काडली आमी, धाकटी गाडी पडली ती। पूण ह्या रोडा वयल्यान हे कंटेनर येवपाची रोड न्हू, येवपाचे न्हू, कोण तेजे कांय एक्शन घेतना न्हू, कोण करतलो? बाळ्ळी 4 रस्त्या हेजेर कोणी जर कितें सांगलें जाल्यार तेजेर हें करता। आनी सेम कालूय जाल्ले पळय, काल जाल्ले पयर जाले, हे सा जायत आसा, हेजे खंय तरी एक्शन जावपाक जायना हांगा। लोकांक त्रास जाता, पब्लीक सगळे लोक बंद पडटा, आमी लोकांक गांवचे सगळे पुलिसांक आतां लोक काणकोण वचपाक सुद्दां बश्यो रोड सगळे ब्लॉक आसात, बस बंद आसा पळय रोड, धाकटी गाडी तितले क्लियर करता, व्हडली गाडी वचनात। सध्या हायवे बंद, हायवे सध्या बंद आतां धाकटी गाडी एवढे जोडे मेजरमेंट करतात तेजो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।